मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पत्रादेवी नुस्तें चॅकपोस्टार रातची तपासणी केल्ल्यान अन्न सुरक्षा जापसालदारके विशीं जाला नवो हुस्को निर्माण. आमी फॉर्मेलिन घाल्लें नुस्तें खातात वय, प्रत्येक गोंयकाराक पडपाक जाय प्रश्न. हळडूणचें मार्केट सांपडला वादांत. वर्स जालें ना मार्केटाची वासपूस. पंचायत आमदाराक विचारल्यार फक्त मेळटात पोकी आश्वासनां. तिडकल्ल्या बाजारकारांचो थेट आरोप. राज्यांत चडशा रस्त्यांची गत सामके गोरवांचे गोटे जाल्ल्यान लोक जाल्या फुर्योज. रस्त्यार मरपाक सोदतल्या गोरवांचो प्रश्न जाग्यार घालतलो कोण? गोंयांत गोशाळा आसून फायदो कितें? लोकांचो प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पारदर्शकताय ही फक्त घोशणा न्हय, तर ती सुशासनाची जीण आसा. पूण तुमचे भलायकेची राखण करपाची जापसालदारकी आशिल्ले सरकारी अधिकारी सुरक्षेविशीं प्रश्न उपरासल्यार ओग्गी रावतात तेन्ना कितें जातलें? गोवा 365च्या कॅमेरान राती उसरा पत्रादेवी लागसरच्या FDA फिश चॅक नाक्याचेर फुटेज कॅप्चर केलें आनी आमी जे पळयलें ते आनीक प्रश्न निर्माण करता. फातोडेची एक जाल्यात. आमचो रिपोर्टर FDAच्या एका चॅकपोस्टाचेर पावता, जो गोंयांत आयात केल्ल्या नुस्त्याचो प्रवेश बिंदू आसा. पूण सक्रीय तपासणी पळोवपा बदला वा भौशीक आश्वासनां मेळपा बदला तुमकां चुकोवप, संकोच आनी जापसालदारकेचो उणाव अणभवलो. तेच आमकां जाणवलें. पूण आतां तुमी ठरयात. हांव आतां आसा पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर आनी थंय सगळीं ऑफिसीस आसा. RTO ऑफिस आसा म्हणा, एक्सायज आसा, तशेंच हे नुस्तें चॅक करपाचें ऑफिस हांगासर आसा. आमी फाटल्या फावटी हांगासर येयल्ले आनी हे होच ऑफिसर आसलेलो. ह्याच ऑफिसराक आमी विचारलेलें की बाबा हांगासर चलता कशें, तूं कशें कितें चॅक करता. तेन्नाय तो कांय आमकां सांगूंक पावलो ना. आनी आयज आमी जवळ जवळ वर्सान आमी परत येयले. म्हाका दिसता ऑफिसर तोच आसा, सगळो स्टाफ तोच आसा, फक्त हांगासर मातशें भायर वाडयला तेंच्यांनी, इतलेंच आसा. बाकी शुन्य कांयच ना. अरे बाबा तूं चॅक कशी करता नुस्तें ताका विचारल्यार तेजे कडेन आन्सर ना. तो म्हणटा FDAचो येतलो आनी तो चॅक करतलो. आमी ताका विचारल्यार खंय करता, तो व्हॅनीन म्हणून सांगता. व्हॅन तुमकां गेल्या वर्साक दाखयलेली आनी आमी ह्याय वर्सा तुमकां व्हॅन ती दाखयता. व्हॅनीचे टायर 4 गेल्लेले आसा. व्हॅन सगळी कंडिशनान ना. अशा कंडिशनान नसलेल्या कारीन ते क्वॉलिटी चॅक करता नुस्त्याची कितें आसतली ती. आतां हांगासर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता हे आतां 2 गाडयो येयलेल्यो आसा. जवळ जवळ अर्दे वर जाले ही गाडी येयल्या आनी आतां 20-22 मिनटां जालीं म्हाज्या फाटल्यान दुसरी गाडी येयल्या. आतां हे नुस्तें घेवन येयल्या. नुस्तें ही पेरिशेबल आयटम जाता, त्या खातीर तांकां आडोवन दवरला हांगा जाल्यार कांय कळना. आमी ह्या ऑफिसराक आमी विचारलें बाबा तांकां आडोवन कितें दवरलें हांगा, जाल्यार तो सांगता FDAचो कोण तरी येतलो आनी तो ती चेक करतलो. आप ऑफिसर है ना, तो ऐसा क्यों करते हैं? वो आया है, अभी तक चेक नहीं हुआ है, कितनी देर तक वो रुकेगा? कब आएगा तुम्हारा FDA का आदमी? कब चेक करेगा? चेक हम ही लोग करेंगे, वो सिर्फ आर करेंगे. हाँ, तो इतनी देर तक ऐसे ही 5 मिनट रुकता है हर गाड़ी 5 मिनट रुकता है. 5-10 लेकिन मैकेनिज्म नहीं है आपके पास कि वो चेक करने का, उसको भेजने का, जल्दी भेजने का नहीं है. तो क्यों रोका है? बोलो ना, कुछ तो बोलो ना. हायर ऑफिसर है ना आप. कानून में लिखा है ऐसा 5 मिनट हर गाड़ी रुकवाने का, बाद में जाने का, ऐसा कानून में लिखा है. आपके पास मशीनरी है ना, सही है ना, मशीनरी है तो उसको लगाओ, उसको देखना दे, आप चेक करो, सैंपलिंग करो, उसको छोड़ दो ना. आपके पास नहीं है आदमी तो किधर गया वो? हाँ, ये तू रे तो केन्ना चेक करतलो? हाँ, आणि राज्यात प्रवेश करपी नुस्त्याची चाचणी करपा खातीर हो लॅब वापरतात. लाईट.
जेन्ना मुळावे प्रश्न विचारले, चाचणी जातली, सगळ्यात वाहनाची पळोवणी जातली, ताका कसलोच प्रतिसाद मेळना, फकत शांतताय. खरें म्हटल्यार मिडियाक चाचणी प्रक्रियेची नोंद करपाक वा निरीक्षण करपाक मेळना असो युक्तिवाद अधिकाऱ्यांनी केलो. अशें कित्याक? गोंयांत अन्न सुरक्षेविशीं इतले पारदर्शकताय कित्याक आसा? ये गाड़ी आधा घंटे से उधर खड़ी है, कब क्वालिटी चेक करोगे, कब भेजेंगे? 35 मिनट हुए हैं, 35 मिनट्स वो गाड़ी है, 25 मिनट्स हुए, 2 गाड़ियां है. कब चेक करेंगे, कौन चेक करेंगे और कब जाएंगे वो लोग? हाँ, आप बोलते हैं कि एफडीए के पास जाओ. अभी मैं एफडीए के पास जाऊं, ये रात के कितने बजे? 2 बजे हुए हैं. हाँ, एक गाड़ी भी चेक नहीं की है आपने. हाँ? आप तो अभी आए हैं. मैं आया हूँ तो हाँ, मुझे पता चला कि आप तो मैं आया हूँ. हाँ, वो बोल रहे हैं कि इधर आप बोल रहे हैं कि इधर रिकॉर्डिंग करना मना है. क्यों? अब ये तो आप ये कैसे? ये कैसे पता चला? एफडीए कौन है? एफडीए कौन है? तशेंच आमच्या पत्रकारांनी अधिकारी आनी नुस्तें येरादारी करपी ड्रायव्हराक टिपिकल तपासणेक कितलो वेळ लागता अशें विचारले. पळयात तांच्यो प्रतिक्रिया. अगर हम यहाँ रुके तो उन लोगों को भी यहाँ रुकने को बोलेंगे आप? नहीं. हाँ, तो कब चेक करेंगे और भेजेंगे उसे? आप लीजिए ना सैंपल, कोई दिक्कत नहीं. तो बोलो ना, वो दिक्कत नहीं है. आधा घंटा नहीं लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता. आप उनसे पूछ सकते हैं ड्राइवर से, आपको यहाँ कितना टाइम लगता है मैक्सिमम? 15 से 20 मिनट जाते हैं. इससे ज्यादा जाता है कभी? 15-20 मिनट इतना ही होता है ना. आज तू कितलो टाइम किती रावलो? किती रावलो आमच्या सायडीन? आमच्या बरोबर किती रावलो तू? आज तुका पावणवार जाय दिले, कित्या खातीर रावले? काम चला ना मरे तेंच्याकडले. हे सांग, हे ऑफिसराक सांग. तो क्या बोल रहे हैं मालूम है? आपकी तरफ से वो काम नहीं हो रहा है, इसीलिए वो रुके. नहीं हो रहा भाई काम. अरे तो असं काय बोलतो रे? काम चालू ही नहीं हो ना उधर. क्यों नहीं आया? नहीं हुआ. डॉक्यूमेंट दिया ना, डॉक्यूमेंट दिया तो आधा घंटा लगता है क्या चेक करने के लिए? हाँ, तो आज आधा घंटा क्यों हुआ है? इतना ही बोलो. वीडियो बेहाल से नहीं बना सकते. अरे वीडियो आप किसी का बना सकते हैं. फाटल्या दिसांनी गोंयांत हीच परिस्थिती जाल्ली. फॉर्मलिन इन फिश घोटाळ्याक लागून हालींच राज्यांत खवदळ पातळिल्ली. तपासणे विशीं वचनबद्धताय आनी आश्वासनां दिल्ली. पण आयज ती आश्वासनां खूब आदीं सावन विसरिल्ल्या भूतकाळा सारखी दिसतात. तेन्ना सावन कितें बदलला? ताचे परस चड म्हत्वाचें म्हटल्यार कितें तशेंच उरलां? आयज राती तुज्या ताटात दिल्लें नुस्तें ताजी चाचणी जाल्या वय? सुरक्षीत आसा? राज्यांत सुरू आशिल्ल्या नुस्तेमारी बंदी पळयल्यार हो प्रस्न खासा करून दबावाचो आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, सुभाशीश गोवेकार आनी मुझेफ शेख. दिवचल मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. अपुऱ्या देखरेखीक लागून दुकानधन्यांक आडमेळी येतात. थळावो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन पालिका कार्यालया सयत मार्केट संकुलाची समस्या जाता तितले बेगीन सुटावो करतले आनी येता त्या विधानसभे अधिवेशनात हो प्रश्न मांडटले अशें आश्वासन दिलें. सर मुद्दाम विचारले न्ही. आतां म्हाजो मिस्टर आसलो संडे जाल्यार तो झीप काडून तो पार्लरान वयता बेबदो. ताका धांवडलो जाल्यार त्या थंय येवन मुद्दा आलो. मिस्टरान विचारला, तो विचारता क्या काय विचारता. दिवचलचे मार्केट 2012 बांदिल्ले, पूण आतां ताची गत बिकट जाल्या. दुकानधन्यांक आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. ते भायर सोरो पिवन लोक मार्केटांत न्हिदतात. हाचो धोको थळाव्या दुकानधन्यांक जाता. पालिका कार्यालया सयत मार्केट संकुलाची पळोवणी करतकच तांच्यो समस्या जाता तितले बेगीन सुटावे करतले अशें आश्वासन थळाव्या आमदारान दिलें. आमी दोन्ही गोष्टी पळयतून खरेंच वायट दिसता. हांव स्वता म्हाका दिसता कन्फ्युजनान आसा. म्हणजे खंयच्यान सुरू करचें, कशें सोंपोवचें हो विशय जेन्ना हांव पळयलो तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणपाक लागलो आतां कशें करचें. देर आर 2 वेज. एक तर आमी हे फक्त रिनोवेट करपाचें आसा तशेंच,
म्हणजे मातशें चकचकीत वयले ते पत्रे हे करचे, रेलिंग गेला, सायटीचे टायलिंग गेला, हे करचे, काय डिझायन चेंज करची. तशी बिल्डींग पयला ओल्ड न्ही, 2012ची बिल्डींग, जेन्ना सतीश भाई बी तेन्ना ते कावन्सिलर आसले ती. आनी आतां जर आमी इतलो कॉस्ट केलो जाल्यार कितली वर्सां लास्ट जातलो, काय आमी नवी डिझायन घेवन येवपाची मार्केटाक, अशे 2-3 डावट आसा. हांव आमच्या एक सांगला, सीओक सांगला तुमी टॅक्निकली स्टडी करा, जी सुडाक सांगला टॅक्निकली स्टडी करा आनी आमकां एक प्रोजेक्ट दिया. आतां हे सगळे करतले जाल्यार फंड जाय. आमच्या रुटीन म्युनिसिपालिटी फंडान हे कशेंच काम जावं सारकें ना. सो सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां एक्स्ट्रा ग्रांट दिवची. हे असेंब्ली ह्या मार्केटाचो इश्यू हांव जेन्युनली उलयतलो, हाचेर आवाज उठयतलो. ह्या डिमांड्सान हांव जेन्ना DMAचे डिमांड आसतले तेन्ना हो म्हजो इश्यू आसतलो आनी ऑन द फ्लोर ऑफ हांव एश्युरन्स घेतलो की हे आमकां अपग्रेड करून जाय. वॉट एवर द बेस्ट टॅक्नॉलॉजी लेटस्ट. आतां जरी खंय तरी सुरू केलें जाल्यार 1-1.5 वर्सान हांगा कितें तरी आमकां एक प्रॉपर रिजल्ट मेळटलो. हांव हांगा 12 वर्सां जालीं बिझनेस करता ह्या बिल्डिंगेन आनी आमचे जे प्रॉब्लम आहा ते आमी प्रत्येक फावटी म्युनिसिपालिटीन वचून सांगलेले आसा. COक सांगल्या, ते आनी कोण भितर क्लर्क वर तांकां सांगल्या सगळे प्रॉब्लम. हांगा कितें जाता मेन म्हटल्यार हांगा जे बसता हांगा येवन भायले लोक आनी सोरोप येवन बसता ते हांगा येवन आनी सगळे हांगा आमच्या शटरांचेर ह्या पॅसेजीन मुतोवन दवरता. आनी कितें जाता ही एंट्रन्स आहा पळय ते ब्लॉक करून दवरता, बसता थंय आनी आमकां इल्ले फावट प्रॉब्लम जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें हे बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स म्हणटा ते कितें पळयत ना ते लायटी पळय तुमी पळोवंक शकता वयर कशें हे जालां ते. त्या खातीर हेचेर म्हाजी एक विनंती आहा की तुमी बेगिनात बेगीन कितें तरी तोडगो काडपाचो, नाल्यार ते डेमॉलिश तरी करून उडोवपाचें. खंयचे ते सोंपे म्हणजे कोणाक बसपाक मेळपाक जाय ना. दोन फावटी पत्रे पडले आनी सगळें उदक वतालें हांगा, ते तेंच्यांनी रेक्टिफाय केलें. पूण आनी मेंटेनन्स म्हणल्यार डेली क्लिनींग जावपाक जाय बरी आनी आमी शॉप ओपन करच्या पयलीं हांगा क्लिनींग जावपाक जाय. आमचो रेंट आहा पळय तो इयरली 5% इनक्रीज जाता. एक्चुअली एग्रीमेंट आसा पळय तो 3 वर्सांचो आहा. आमचे डिमांड आहा की 3 वर्सांचो एग्रीमेंट आहा तो रेंट इनक्रीज जाता पळय इयरली तो 3 वर्सांनी जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हळडोणच्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्ली. ह्या मार्केटाचो कांय भाग कोसळिल्ल्यान पंचायतीन तशेंच हळडोणच्या आमदारान भितर बसपी विक्रेत्यांक भायर काडिल्ले खंय. पूण भायर काडल्या उपरांत तात्पुरती दुसरे कडेन सुविधा करपाक जाय आशिल्ली ती येवजण अजून करूंक नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांचेर हावळ आयला. पळयात नितिक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. 1 वर्सा पयलीं हळडोणचें मार्केट डेमोलिश केलें कित्याक तर हें मार्केट कोसळपाच्या मार्गार आशिल्लें. हें मार्केट डेमोलिश केलें खूब बरी गजाल कित्याक तर खंय तरी हें मार्केट कोसळलेलें आनी हांगा जर जी भाजी विक्रेते आसा, नुस्तें विक्रेते आसा तेंचेर खंय तरी कॉलॅप्स जालें जाल्यार खंय तरी मोठी हानी जावपाची. आयज आमी पळोवपाक शकता हे जे मार्केट आसा हे मार्केट डेमोलिश जाल्या उपरांत खंय तरी आमदारान तांकां शेड घालून दिता अशें आश्वासन दिल्लें. पूण अजून मेरेन ह्या नुस्तेकारांक जावं भाजयेकारांक शेड ना, तांकां हांगा रस्त्यार बसचें पडटा. आयज आमी पळोवपाक शकता पावसूय बरोच पडटा आनी ह्या पावसान हे जी नुस्तें विक्रेते आसा तांकां रस्त्यार बसचें पडटा आनी तांचे बरेच हाल जाता. अशें सांगलां की प्रोजेक्ट जो आसा 5 सालां म्हणून तो चालीक अजून लागूंक ना आनी त्या आशेरूच आतां आमी हांगा भायर बसता वता. कित्याक हेज्या पयलीं एक्चुली मार्केट जेन्ना आसलें तेन्ना बारीक बारीक कुडके पडटाले ते आमकां एक्चुली त्रास आसलेच मोडून तेंच्यांनी बरें केलें. मागीर आतां बरें आनीक बरें केन्ना जातलें जेन्ना मार्केट उबें करतले तेन्ना आनीक बरें जातलें. सध्या तुमकां त्रास कसो कितें त्रास जाता पावसान आनीक ऑप्शन ना आमकां आनी हांगा जागो ना, आमकां अशें रस्त्यारूच बसचें पडटलें. आमकां त्रास जाता ते कितें करुया पुता, पावसान त्रास जाता गिमाने पळय वता लागता. तुमच्या हांगा मार्केट आतां मोडला, पंचायतीन कांयच करूंक ना. पंचायतीनूय करूंक ना आनी हेणें मिनिस्टरानूय करूंक ना कांय. तुमकां आतां त्रास कशें कितें जाता? त्रास जाता तो हेजो मरे पावसाचो जाता वताचो वताक हांगर बसोंक जाय. तुमी कोणाक सांगिल्लें बीन अशें कितें? आमी कुठे कोणाक सांगतली, सांगलेले मोठे मोठे मनशाचें आयकूंक ना. आमकां खूब त्रास केले मोडल्यान, आमचे भयो करून उडयल्या. आमी आतां पावसान भिजून मरता हांगा.
पावसान भिजून मरो आमकां हांगा बसपूय थार ना आनी कांय ना पावसान येता लोड आनी सगळें भिजोंक जाता हांगा आतां आमकां आतां म्हाका 35 वर्सांनी धंदो केल्या आयज आनी काल बसून म्हणजे घोवाक जाली 70 वर्सां आनी म्हाका जाली 35 वर्सां धंदो केल्यार हांव आतां धंदो करून आमकां हे आतां सेट घालून मोडून दिता म्हण जाली ती कांयच करून दिल्या ना आमकां तेंच्यांनी आनी आतां हे मार्केट मोडलें आनी थंडथणीत करून आमकां सगळ्या लोकांक जमनीत थेयल्यात लोळोवन सामकी त्रास जातात न्हू इतले उदकान बसचें पडटा सरपंचाक सांगलें कोण आयकना MLA तेन्ना सांगलें आमकां प्रोविजन करून दिता थंय घरा गेल्यार तो जागो दाखय म्हणटा तुजो जागो ह्यो जाग दी हांव बांदून दिता तुज्या बापाय जागो म्हणटा तो मागीर जागो खंयचो हाडून दितले आमी जर तर तुमकां म्हाजें मत तुमकां जर बांदपाचें नासलें जाल्यार मोडपाचेंच न्हू सरपंचान म्हाका सांगलें कितें विनोद मातसो बोवा करूं नाका आमी मांडटा मोडटा आनी तुमकां रोखडेंच मागीर खंय ना खंय बांदून दिता 15 दीस टायमींग दी 15 दीस टायम दी आपूण मागीर बोवा करना अशें करून बांदून दी नाल्यार ताका पयलूच ऑब्जेक्शन हाडटलें आमी डेप्युटी कलेक्टराक आमी टायम मारून पयलूच ऑब्जेक्शन हाडटलें बाबा आमकां पयलीं बांदून दी रिलोकेशन कर रिलोकेट कर आनी मागीर मोड म्हणून आतां रस्त्यार बांदला आनी तो सरपंच सांगता म्हाका उठ म्हणून तो सरपंच आमचो तो सांगता म्हाका तूं ट्रॅफीक जाता खंय जॅम जाता तेका आतां म्हाका सांग तूं आमी थंय भरलेले थंय बांदून तो म्हणटा म्हाका वयर तें मोडला पळय थंयसर वतान बस आमचो सरपंच सांगता वतान बस म्हाका सांगता तूं सांग मोडले तुवें सगळें आतां MLA मोडले कितें जालें तुमचें प्रॉब्लम आमकां खबर ना आमकां जाल्यार उगी राव म्हणून आमकां एक शेड घालून दिल्ली जाल्यार इतलो प्रॉब्लम जावचो नासलो न्हू फ्रूटवाले नुस्तेवालो आनी आमचे हे म्हणजे भाजीवाल्याचे एकठांय करून दिले जाल्यार प्रॉब्लम नासलो आमचो MLA सुद्दां पयलीं डेली अडकितालो आमकां असो असो हात करून दाखयतालो आतां कोण येना विचारपाक कितें जालें कितें ना हांव ग्रॅज्युएट भुरगो पळय आतां BCom ग्रॅज्युएट नुस्तें विकता आमी गोंयकारान कितें करपाची जाल्यार आतां ऐकात हळदोणच्या आमदाराची जाप ते आमी कितें डिमोलिश केलां आमकां नाका आशिल्लें तें हात लावपाक हांव मुगे हें एक आशिल्लें की टायमार काम स्टार्ट जाता तेन्ना आमी तेन्ना डिमोलिश करपाचें आनी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें पूण कुडके पडपा लागले आनी पडलो जाल्यार आनी कोण मेलो जाल्यार डिजास्टर जावपाचें फकत भितर न्ही भायर पासून कोणाक जावपाचें तें पयलें मार्केट वेंडरान चिंतूंक जाय कित्याक तेंचे पासत आमी केलां तें आमी कोणा इंट्रस्ट पर्सनल इंट्रस्ट नाशिल्लो आनी आमी फायल फॉवर्ड केली तितली आमचे ऑपोजिशन आहात ते आमकां आडोवपाक स्टार्ट केली 10 वर्सां कांय जालें ना ते कांय करूं जायनासलो ते आतां उठले फकत आडोवपाक कळ्ळें आतां आडोवपाक कितकोन हेगे ऑब्जेक्शन तेगे ऑब्जेक्शन आनी लास्ट कम्युनिटी ऑब्जेक्शन फायल सामकी क्लियर जावपा आशिल्ली आनी आमी फावंडेशन स्टोन पासून मे म्हयन्यान नाल्यार जून म्हयन्यान लास्ट जुनान घालपाचें आशिल्लें पूण फायल क्लियर जाता देखून तेच पयलें बेगीन एक ऑब्जेक्शन काडून गायलें थिंगा म्हूण हांव खूश आहा सांगपाक ते ऑब्जेक्शन सगळे तेंगे ओवररूल जाले आनी आमी मार्केट फायल फुडें व्हरतात आनी ते क्लियरन्स जाला आतां GSIDCन सांगलो आमकां की हें कोतलें म्हण कितें ते प्लॅन दितले आनी आमकां सांगलां पंचायतीक सांगलां की तुमी प्लॅन पंचायती नांवां मागूंक पडटलें परमिशन्स गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू GIDCन लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाक लागून 2 अधिकाऱ्यांक किरकोळ गजालीक लागून निलंबीत केल्यात थंय भयंकर करप्शन जाता जाल्यार फक्त 2 जाणांक कित्याक सस्पेंड TMCन पत्रकार परिशद घेवन GSIDचो पर्दाफाश केलो GIDCचेर जे मॅसीव करप्शन चलता GIDCन आनीक जे 2 ऑफिसरांक फकत स्पेस कोट करून तांकां सस्पेंड करून एक वायट वॉश करपाचें एफर्ट चालू आहा GIDCचो तो आज आमगेलो बापतराजान एक्सपोज करून दाखयतलो आनी नीट डिटेल तुमकां एक्सप्लेन करतलो टेंडर जेन्ना जाता तुम्ही 2 ऑफिसरांक सस्पेंड केले बिडाची स्क्रुटिनी कमिटी आसता जी स्क्रुटिनायज करता सगळे आनी तेजेर GM आसता MD आसता चेअरमॅन आसता लास्ट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ मेंबर्साक वयता तिची जबाबदार कितें what is their response they have no accountability are they not accountable for what are they approving have these tenders been approved by these 2 persons without bypassing all this
GIDC chairperson is on record to say that 2 officers were suspended because they cannot tolerate corruption. Now, I am not supporting those corruption. I am trying to say is that if they are found corrupt and they are found to be in your personal inquiry, fair enough. He is on record to say that he doesn't tolerate such nonsense. I am producing you the report of the CAG, which has stated that an Invest Goa 24 program where 3 crores were spent, and where the CAG says for various reasons that the bidder who got it was an ineligible bidder. This is a finding and report submitted to the GIDC, which is before the GIDC, and till today no action has been taken. Neither there is any clarification. One of the criteria was that whoever the tenderer was, he should be having minimum 2 crores turnover for 3 consecutive years. But here the chartered accountant certificate produced by the tenderer was 2 crores turnover for 3 continuous one time 3. So is this not corruption? Therefore, it is my demand that if the chairman believes that he is not above board, stand out, get down. If not, come out with a clarification that the CAG report is wrong, false, and that they have been replied fittingly. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात आता भटक्या गोरवांची समस्या सुटावी जावचीच ना अशें वातावरण तयार जाला. वचत थंय गोरवांची भिरी. राज्यांतल्या रस्त्यांची गत सामके गोरवांचे गोठे जाल्ल्यान लोक बरेच फुर्योज जाल्यात. दर वर्सा विधानसभेत प्रश्न विचारतात, मागीर मुख्यमंत्री जाप दिता, पूण फुडें खंयचे कडेन कांयच ना. ही कसली जापसालदारकी? रस्त्यार मरपाक सोडटल्या गोरवांचो प्रश्न जाग्यार घालतलो कोण? गोंयांत गोशाळा आसून फायदो कितें असो प्रश्न आता लोकांक पडपाक लागला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती गोरवां, ह्या अख्ख्या पेडणेभर ही गोरवां सगळी बसलेली आसता आनी हेचेर कोणाचोच कंट्रोल ना म्हणजे कसो, ही रस्त्यार बसता. फाल्यां सकाळी जर मेजर इन्सिडंट जालो, एक्सिडंट जालो जाल्यार ताका जबाबदार कोण? कारण म्युनिसिपालिटी हांगा पळयता, बाकीच्या वाठारांनी पंचायत पळयता, पण कोणाच कडेन हेचेर आजून कितें सोल्युशन काडया अशें कोणाच कडेन जावंक ना. आनी ताका लागून ही गोरवां रस्त्यार आसा. सरकार म्हणटा ह्या गोरवांचो बंदोबस्त जावपाक जाय. करतलो कोण? कोणी करप. पण ही रात दीस सगळी गोरवां रस्त्यार असल्या कारणान एक्सिडंट जाता तेन्ना आमी जबाबदार कोणाक धरता? गोरवांक धरता. मन जात ती, तांकां धरून कांय फायदो ना. खुबश्यो गाडयो व्हडल्यो तेंचेर मारता, तांकां इंजर्ड करता, मेजर इंजर्ड करता. पण थोड्याश्यो गाडयो 2 व्हिलर बी तेंचेर मारून आपण इंजर्ड जाता. तेन्ना कोणी कोणाक पळप तेंच कळना. आनी मागीर कितें जर इन्सिडंट जालो, कोणूय जर तकली आपटून जर मेलो जाल्यार मागीर म्हणटा हां गोरवां आसलेले तेंचो बंदोबस्त करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता आतां असेंब्ली आसा, म्हाका दिसता हे सगळ्यांक आसा कोण वाडो म्हणून करपाचो, नाजाल्यार ही सगळी गोरवां सगळी धरून व्हरची. जर ती कोणाक जर नाका, जर आपली गोरवां नाका जाल्यार ती रस्त्यार सोडची न्हय. मोनजात ती कोण वाड्यान दिवची, ते तेंचो बरो बंदोबस्त करतले. आमी आयज आसा पेडण्या भगवतीचें देवूळ पळय थंय आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की आमच्या फाटल्या वाटेन गोरवां कितकीशीं आसा. ही गोरवां ही आयजूच न्हू, कितकेशे दीस जाले ही गोरवां रस्त्यारूच आसा. आनी लोकांक इतके त्रास जाता की जे रातचे गाडयो येतात पळय तांकां खुबश्या जाणांक त्रास जाता की गोरवां आडवी तिडवी धांवतात, ती कोणाक एक्सिडंट जावपाचो चान्सीस आनी कोण मोडून पडूं शकता. ही गोरवां तुमी पळोवंक शकतात की कशी आडवी हितून रोडाचेर रावलेली आसात. आनी हितून कितें तरी हे म्युनिसिपाल्टीन आनी ही आमची म्युनिसिपाल्टीनूच ही गोरवांचेर कितें तरी तोडगो काडून तांकां कितें तरी हें करूंक जाय, नियोजन करून ती सायटीक कितें तरी करूंक जाय अशें प्रोविजन करून पेडणे नगरपालिकेन हे
नियोजन करून तांकां सायटीक कितें तरी करून दिवंक. गोरवांचो प्रश्न गोंयांत अजरंवर जावन रावला. डबल इंजिनाच्या राज्यांत गोरवांक लागून डबल मरणां जावपाक लागल्यात. गोरवांची आनी मनशांची. एक तर बरेच रस्ते काळखात आसता, महामार्गाची ती स्थिती. अशा सुवातांनी गोरवां थपकल मारून बसतात. गोरवां अचकीत दिश्टी पडटा वा पडयनात. साल्वार करप कठीण जाता. त्या वेळार लोकांनी करप कितें? केन्ना ही समस्या पुरायेन तडीक लागतली काय लोकांनी फकत पोकी आश्वासनां आयकपाची? ह्या भटक्या गोरवांचे राखणे आसात तरी खंय? आता सरकाराक प्रश्न पडला. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी अरुण नाईक. मंगळारा पावस आनी वादळ आशिल्ल्यान आयएमडीन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. बुधवारा उटंगराचो पावस कायम उरपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन आपल्या अद्यावत अदमासांत बुधवारा येल्लो अलर्ट जारी करून पावसा वांगडा खर वारें येवपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी दिल्या. तशेंच 19 तारखेक येल्लो अलर्ट जारी केला. बुधवारा दिसभर मळबात कुपां धाडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी पावसा वांगडा खर वारेय घोळटले. देखून लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. दिसाचें तापमान सुमार 30 डिग्री सेल्सियस आनी रातचें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आयएमडीन बोट धनिया खातीर कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. तशेंच गोंयच्या दर्यादेगेर उंच ल्हारां येवपाची शिटकावणी दिवंक ना. बुधवारा उटंगराचो पावस. 16 आनी 19 तारखेक येल्लो अलर्ट जारी. बुधवारा खर वारें घोळपाची शक्यताय. मळबात धाडटली कुपां. शिरशिरतलो पावस. कांय वाठारांनी पडटलो पावस. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. दिसाचें तापमान सुमार 30 डिग्री सेल्सियस. रातच्या वेळार ते 25 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या दर्यादेगेर उंच ल्हारां येवपाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.